गोंयची जी केसरवाल स्प्रिंग जी आसा ती फेमस जावन आसा आनी हांगासर आमी ट्युरिजम डिपार्टमेंटांतल्यान आमी हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा ब्युटिफिकेशन आनी तशेंच आमचो रिज्युवेनेशन ऑफ केसरवाल स्प्रिंग होय घेतलेलो पूण आमचे जे ट्युरिजम जी स्पेस आसा ती ब्युटिफिकेशन आमी ती स्पेस आहा तितून घेतला आनी जी दुसरो आमचो रिज्युवेनेशन जे केसरवाल स्प्रिंग आहा ती WRT पडटा प्लस ताका लागून आमकां मातशें इल्लोसो प्रॉब्लम जालो आनी आमी जो सेकंड प्रोजेक्ट आहलो तो आमी WRT घालो आनी जेन्ना आमी WRT सराक जेन्ना हांवें एक लेटर केलें 12 सप्टेंबर 2024 सर म्हाका कळपाक जाय सर प्रोसेस तो खंय पावला कितें जाला तो स्वातमाशय हो एक खूब म्हत्वाचो प्रश्न कारण जसो आमचो दुधसागर आसा कुळ्यांत वयर त्याच पद्दती आमच्या सालसेती हांगसर गेलो केसरवाल स्प्रिंग जो आसा पळय न्ही त्या स्प्रिंगाचेर झऱ्याचेर खूब लोक येतात वर्सभर थंय लोकांची येजा आसता आनी म्हणून हो झरो जो आसा पळय न्ही तो डेव्हलप करपाक जाय कारण तेजो क्वायट सायजेबल क्वांटम वॉटर फ्लो सामकें बारीक उदक न्ही बरो सादारणसो पावसांत खूब मोठ्या प्रमाणांत उदक पडटा आनी म्हणून हो स्प्रिंग जो आसा पळय न्ही तो सुदारणा करपा संबंदी नक्कीच आमचे ट्युरिजम डिपार्टमेंट जे आसा तांणी एक टेंडर फ्लोट केल्लें ताजेर आन्सरी बी दिल्ली म्हायती सगळी दिल्ली आसा जवळ जवळ 5 कोटी आनीक 90,602 रुपये खर्च करून पूण ह्या हातूंत भितर मेन स्ट्रीम जो आसा पळय न्ही तो डेव्हलप करपाचें नाशिल्लें आनी म्हणून जेन्ना तांचे कडेन म्हाका ही म्हायती मेळ्ळी की त्या टेंडरा भितर आमचे केसरवाल स्प्रिंग आसा तो ना अशें म्हणून तेन्ना तुवें सुचित केलें त्या प्रमाणे कारण सादारणशे 2 म्हयने पयलीं आमी विजीट केली थंय तर केसरवाल स्प्रिंग जो आसा पळय ते डेव्हलप करपा संबंदी आमी एस्टिमेट करपाक सांगिल्लो आसा म्हजे कडेन म्हायती आसा त्या प्रमाणे जवळ जवळ 13 कोटी रुपया खर्च जाल्लो आसा म्हणजे खर्च करपाची शक्यता आसा अजून ताका टेक्निकल सँक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन मेळूं ना पूण बरे पद्दतीन तो स्प्रिंग डेव्हलप करचो ताका ग्रेनायटींग वगैरे करपाक जाय आनी ग्रेनायट स्टोन्स भायल्यान सगळ्या बसोवपाक जाय आनी दुसरी एक गजाल आसा संबंद अशें ट्युरिजमाच्या बरोबरच म्हणजे ज्या जाग्यार लाखोनी ट्युरिस्ट येतात थंय हजारांनी किंवा लाखांनी म्हटल्यार जाता त्या बरोबरच ते झऱ्याचें उदक जें आसा पळय न्ही तें सकयल शेतोडीक मेळटा ताजे सकयल जे खुबशे शेतकारांची जमनी आसात पळय न्ही ते सगळी कसपाचें काम आसा पळय न्ही ते ह्या केसरवाल स्प्रिंगाचेर जाता आनी त्यामुळे तो उदक तो झरो सांबाळप ताचें ब्युटिफिकेशन करप आनी उदकाची स्टोरेज जे आसा पळय न्ही जमलेल्या सकयल बंधारे घालून ते लोकांकय बी ती सुविधा दिवप आनी हे पद्दतीन काम करपाक पळयता मुखार एक 2-3 म्हयन्या भितर पळयता हांव कशें आमचे फायनान्शियल सँक्शन मेळटा तें आनी त्या प्रमाणे ते टेंडर करता कितले दीस लागतले सर म्हणजे दिसपाक एक मुखार 2-3 म्हयने सर ऑलरेडी आमी ट्युरिजमाचेर ऑलरेडी 50% आमचें जें काम जाल्लें आसा फकत उरलां तें आमचें WRT सरान आतां एश्युरन्स दिल्लें आसा हांव सरा लागीं म्हाका जातलें बेगीन आमची ही फायल पुट अप करची म्हणून थँक्यू सर श्रीजेश काब्रा क्वेश्चन आमच्या कलिगान रेज केला फाउंडेशन स्टोन 23 हांव तेजेर नांव उलयता तेजे सकयलो भाग जो आसा इफ सो द स्टेप्स टेकन बाय द गव्हर्मेंट टू रिज्युवेनेट द फेमस केसरवाल स्प्रिंग जे उत्तर ऑनरेबल मिनिस्टरान दिला हांव इतलेंच मागता स्पीकर सर की थंय 2 आसा एक ट्युरिजम डिपार्टमेंट जागो जो GTC कडेन आसा आनी एक WRT भितर थंय रॉ वॉटर पंपिंगाचे मातशे फुडें उदक जे पंप करून थंय 5 MLDचो पंप आसा फॉर PWD हे उदक यूज करता म्हाका फक्त प्रश्न आसा की हो जो सगळो हितू मागला वेदर ऑनरेबल मिनिस्टर वील टेक केअर कित्याक वयर जे आसा सगळे बोरवेला जाल्या सो हे रिज्युवेनेशन जे आता तुम्ही प्रॉमिस केला ऑनरेबल आमदाराक तितू भितर जी बोरवेला आणि सेप्टीक टँक उदक हे केसरवाल स्प्रिंगेक येता हो येना कित्याक केसरवाल स्प्रिंग म्हाज्या भुरगेपणान म्हाका उगड आसा आमी वचून ते न्हांवताले स्पीकर सर आता जर ते न्हांवपाक गेले आमी खरच मारता सो तुम्ही यार सगळे रिजर्वेशन करता आणि वेदर द क्वालिटी ऑफ द वॉटर विल बी गुड हेजे मातशे तुम्ही कशे इम्प्रूव्ह करतले माझे सांगते स्पीकर सर की तुम्ही उत्तर दिला या प्रश्नाचेर बाब आमचो काबराल हांणी जो विशय काडला म्हत्वाचो आसा हांव स्वता वचून ते पळोवन आयिल्लो आसा 2दा वचून पळोवन आयिल्लो आसा थंय आनी जे भायल्यान इंडस्ट्रियल हाजे किंवा दुसरे एखादी आस्थापनाचे वेस्ट वॉटर जे आसा पळय न्ही ते भायर लावन दिवपाक जाय ते थंय उदक सिपेज जावपाक जायना आनी त्या नजरेन WR डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तो एस्टिमेट करता तांचे कामाक लागिल्ले आसा आनी अशें जे भायलें उदक जे आसा पळय न्ही ते
भायले भायर डायरेक्ट करपाचे आणि डायव्हर्शन करपाचे आणि दुसरे कडेन स्टोर करून सप्लाय करपाचे रिवेंजी वेगस मेन जो स्ट्रीम आसा त्या स्ट्रिमा भितर कसले प्रकार सीपीए घेवपाक जायना ह्या प्रकार काळजी घेतली सोर्स बंद जावपाचो येस ते कशें हाडायतले तुमी सोर्स बंद जावपाचो ग्राउंड वॉटर ना वेस्ट वॉटर जे आहा ते ग्राउंड वॉटराच्यान पर्क्युलेट जाता न्ही जमनींत ते हाडायतले कशे तुमी ना ते त्या संबंधी ताजेर उपाय पळयता कितें करपाक जाता म्हणटा तो सोर्स बंद कारण म्हाका ते हे वेस्ट वॉटर जे आसा पळय न्ही खंयच्या आस्थापनाचे आसूं मागीर ते सिपेज जावपाक जायना हय आणि इवन थंय बोरवेल आसात पळय न्ही थंय तशें म्हणून न्ही म्हणजे बोरवेल स्पीकर सर बाब काबरालान सांगला ते सामकें करेक्ट बोरवेल भरमसाट आहा आणि उदक जे केसरवाड्याचें येता तातूंत आगाक म्हळ्यार खरबता इन्फेक्ट जाता मनीस म्हणून ते तुमी कशें करूंक म्हणून शकता? तर ताजेर कितें उपाय करपाक जाय पळय न्ही मुखाल्ले 2-4 म्हयन्या भितर उपाय करूंक पळयता ना उपाय कसो उपाय आसा ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड उपाय आसा? एक मिनिट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बी ते टेस्ट करपाक लायता उदक ताजें एक्झामिनेशन करपाक लायता जे उत्तर दिला तितून बरें, पूण सगळ्यां स्पीकर सर थंय आयडीसीचो प्लॉट वेगळे वेगळे दिल्ले आसा थंय बारीक जे युनिट आसा तेंकडे ETP ना आता ते हेजार्डस वेस्ट कसलो वेस्ट आसा तेजे कांय उलयना स्पीकर सर नाल्यार आनी खंय पावतले पूण तितू भितर जे इवन सोकपीटाचे उदक जिरता कित्याक वयर आसल्या कारणान ते जिरून येता सो म्हजें एक सजेशन आसा स्पीकर सर तुका जर केसरवाल जे उदक जे पयलीं भशेन जर बिफोर कमिंग ऑफ इंडस्ट्री जर आमी यूज करपाक जाय जाल्यार थंय STP जे टॉयलेट आनी बाकीचे कनेक्ट करपाक जाय आनी ETP जे बारीक वर्कशॉपां आसा कित्याक व्हडल्या प्लांटाक ते ETP कोसकुपान येता बाकीचे येना स्पीकर सर सो ह्यो डेडिकेटेड लायन तुम्ही घातले आणि हे करून जर फुडें वयतले जरी ते उदक ते इतले पयशे केसरवाल तुम्ही मोडटा पळय ते यूज जातले स्पीकर सर नाजाल्यार फक्त केसरवाल म्हण नांव उरतलें वाल वयतले स्पीकर सर सो हेजेर तुम्ही लक्ष घालचे विथ IDC ऑनरेबल CMनूय तिचे लक्ष घालचे म्हणजे ETP WID can't do it. ऑनरेबल CM ताका लागून ऑनरेबल CM सगळे पळोवंक शकता WID पळोवंक शकना ऑनरेबल CM सगळे मिनिस्टर येता न्ही तेजे वांगडा सो तेजे खातीर ETP STP आनी हे सगळे घालून जर तुम्ही हो प्रोविजन केलो आख्खे वेर्ना इंडस्ट्रियल सिटीन जाल्यार उदक हे खरंच बरेंच जावपाचें बंद जातलें स्पीकर सर ठीक आहे सर फाटल्या एक थोड्या दिसा पयलीं मिटींग घेतलेली तेन्ना आमी कंपल्सरी जेणी ETP यूज करपाक जाय पळय ज्या इंडस्ट्रीन तेणी कंपल्सरी ETP लावपाकूच जाय हे ताका कंपल्सरी केलां आनी जेणी लावना आसत ओके किंवा त्याचो इवन दो आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगला की तो कंटिन्युअसली मॉनिटरूय करप तेजो ETP लायलोच म्हणून जायना तो ETP चलता काय ना हे पळोवपाक जाय त्या खातीर अशा पद्दतीचे ग्राउंड वॉटर सिपेज पोना जावन जिरप हे बंद करपाक जाय हे करपाचें काम हांव म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लायता आनी पुराय वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटान जितक्यो आसा पळय न्ही ताका कंपल्सरी ETP सजेस्ट केलो तेजो ETP रन जाता काय ना तो आनी जर ल्हान इंडस्ट्रीक ETP जायना न्ही कसो घालता येस नेक्स्ट क्वेश्चन आमी कॉमन ETP घालपाची फॅसिलिटी करू शकता IDCच्या आमचो प्रपोजल आसा नेक्स्ट क्वेश्चन आमचो प्रपोजल म्हणून केला कॉमन ETP खातीर Permitted to ask question.